सुरुवातीला घेऊया A22 पेज 11 A22 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे कोण तुमचे सगळे आसून भाऊ भयणीनो, आयज साद्या काळाचो 5वो आयतार आणि आमच्या धर्म प्रांतीक जेजूची वळखीचो दीस आमी मनयता. जेजू संवसारांत बापाची बरी खबर घेवन आयलो आनी असो संदेश ताणें परतून आयलो तो आयज दरेकल्याक घराब्यांतल्या वांगड्यांक उदीक करून आवय बापाय जंय ही घरा बजोवन आसा मुळावी शाळा थंय हो धर्म परगटण्याचो वावर सुरू करूंक हो चालूच दवरूंक तेच बरोबर फेब्रुवारींतले देव संदेशकारांक हो वावर फुडें व्हरूंक आनी तांकांय भोवडान खूब आमी मागया. तेच बरोबर आमच्या गोंयांत धर्म प्रांतीक केंद्र आसा थंय हो बरो वावर चलता. थंय फुडाऱ्यांक आनी थंय भावतल्यांक तांकांय आमी आदारान करपाक मागया. बाबडीनो, एक दुखाची खबर म्हळ्यार सकाळच्या 3:45 वरांचेर ग्रेस कार्डियक हांगासर मॅसीव हार्ट एटॅक जावन फादर कशें सावन सोंपला. आमी ताच्या आत्म्याक शांती मागया आनी जो वावर ताणें केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासया आनी देवान ताका सासणीक सूख दिवं म्हणून मागया. आनी दिसाचे भेटेक आमी तयार जाताना आमची पात लावड करून घेवन देवाच्या एकामेकाची भोगसणी मागया. सोम्या जेजू भुरगे सगळे आमची जबाबदारी ओळखून घेवन ताका बाबाडटान आनी क्रिस्ती तत्वांनी वाडयतली म्हूण आमी भास दिल्ली. ह्या वर्साक लोक सोंपोवन साधना वरवीं तुजी वळख आमच्या भुरग्यांक पावूं आमकां जायते सोयेक फावो जाले. आमी आमच्या भुरग्यां बरोबर सांगाती बसून आमचे बाबाडटाची आकारणी करूंक जाताली. पूण आमी आमच्या वावराक भूल जाल्या आनी आमी आमची जबाबदारी भुरग्यांच्या बाबाडटा वाटेर बेस बरी पाडूंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकूटकर. क्रिस्ता जेजू तुजी वळख घेवन वेगवेगळ्या उपाय तुवें आमकां फावो केल्या. बऱ्या तत्वांनी आमचें जिवीत जगून पाताच्या शेवटाक आमकां सूचना मेळटा. पूण ही शिकून आमी आमच्या जिवितान देवरेडान घालूंक ना. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकूटकर. सोम्या जेजू
सुपुल्ल्या भुरग्यांच्या बावाटाची आकारणी करूंक जावन आसा आमचें कार्य आनी मुखी जबाबदारी. ह्या वर्सा वेगवेगळे उपाय वापरून आमी तुजी ओलोक भुरग्यांक पावोशी केल्या. पूण जायते फावटी आमी भुरग्यांक शिकोवंकूच उरल्या. आमचे शिकवणे प्रमाणे आमची चाल वागणूक जावंक ना. आमकां बुकोस सोम्या काकुटकर सर पदाधिकारी आमची काकत करून आमची पातकां बसून आमकां सासराच्या जिवितांत पावो. बाबा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास. तुजें कुटूंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रास चलयता सासणाच्या सासणान. जो आपल्या कोण्यांनी पर्यंत देवाचेर विस्वास ठेवता. हे पयल्या वाचव्यांतल्यान आमी आयकत आयल्या. दुसऱ्या वाचपाक शिव वर्तमान परगटून आमकां वडवीक न्हय पूण देवान म्हजेर घाल्लो कायदो म्हूण सांगून सान पावलो गरीबकारांक करून देवाच्या वावरांत तांचे जबाबदारे विशीं तांकां उगडास करता. शिव वर्तमानांत जेजूनूय उतरांनी पूण आपल्या कोन्यांनी बापाची बरी खबर परगट करता. लोक ताका सोदून येतालो हें पळोवन तो थंयच रावप ना पूण दुसऱ्या गांवांनी भोंवून आनीकूय लोकांक प्रोत्सोहन करून वावुरता. हें देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकुया. जॉबाच्या पुस्तकावेले वाचप. जॉब अशें उलयता. मनशाचें जिवीत
ह्या संवसारांत एक बारादीक अजें न्हय आनी ताचे दीस पोसतो जाल्यार वागाडीचे कशें न्हय. गुलाम सावलेक आशेता आनी वागाडी आपले दिसवड्याचे चिंता. तशेंच म्हाका रिकामे म्हयने फावो जाले आनी दुखीन कोतीन भायर म्हाका आनी कांयच ना. आंतरुणार पडोन हांव चिंता केन्ना दीस उगतलो. पूण रात सोरो सोरोना. सकाळ जायसर हांव सगळोच तळमळटा. विणप्यांची सुताक गाडी परस म्हजे दीस बेगीन धांवले आनी गोरवासो धरी आसतना ते सोडले. म्हजें जिवीत एक स्वास कशें आनी म्हजे दोळे केन्नाच खुशालकाय पळोवचे नात म्हूण उगडास दवरली. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक बापाणाक फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी करता. सगळीं म्हळ्यार सर्वेस्पराक बापाणाक तो भोव बरो. ताच्या मानान स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुसलेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेसाक तोच परतून हाडटा. जाबाब फापसोल्ली काळजां तो नव्यान बरी करता. तांचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दर एकाक तो नांवान आळखता. जाबाब थोर आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पर. ताचे जाणवायेक नितमेन ना. खालत्यांक सर्वेस्पर उंच काडटा. नोश्त्यांक तो जमनीर शेवटिता. जाबाब भागीवत पावन गोरिंदाराक बरयलेली एक चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, शुभ वर्तमान करपाचें काम म्हणल्यार म्हाका वळवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें पडटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटली. पूण म्हजे कुशे भिडेन हो कारभार म्हजे हातीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा. शुवर्तमान म्हाका दिता ते मोग सोडून हांव तें फुकट परगट्टां. तातूंत म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां संबोधीन हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. उसोगतांक जोडून घेवन उसोगतां बरोबर हांवूय उसोग जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारून जोडून घेवन हांव सगल्यांक सोबत जाला. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटप मेळून शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें. उद्गार.
स्वर्गस्व तुमचे सोबे आसूं धर्मपरपणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबानी जुवांवा सांगाती जेजू सामको सिमाओ आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमावाची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस दारेर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देवचार वसुल्ल्यांक ताचे सोशे हाडली. ताच्या दारार नगरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा मासाचे खूब व्हडलीकारां ताणें बरी केली. जायते देवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. चड सकाळीं उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमाओ आनी ताचे सांगाती आसले ते ताका सोदूंक गेले आनी ताका सोदून काडटच ताणें म्हणलें, सगलो लोक तुका रावता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया, कित्याक थंयसरूय हांवें प्रसंग करूंक जाय. ह्याच पासत हांव आयलो. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तांच्या देवस्थानांनी प्रवचन करतालो आनी देवचार काडटालो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, समजुया कोणी 300-400 वर्सां फाटीं मरून गेल्लो आयज परत आमच्या सांगात आयला जाल्यार तो कितें देखतलो? तो म्हणटलो ज्यो वस्तू आपल्या त्या काळार पडोवंक नासल्यो आयज घडलेल्यो आसा. सुकणीं उडटा ती पडयली. तो म्हणटलो आयज एरोप्लेन उडटा. वळीन त्या काळार घोडे गाडयो उडून वताले. आयज तो म्हणटलो गाडयो आपुणूच फुडें वेता. वो त्या काळार म्हणटलो आमी फकत उलयतलो तोच आवाज येतालो. आयज कितले मायल्स अवे म्हणल्या भशेन फोनाचेर आमी उलयता. वो त्या काळार फकत दोळ्यांक दिसची पडटा त्योच इमेजीस आमच्यो दिसताल्यो. आयज टीव्हीचेर आनी खंयच्या देशांत घडटा ते त्याच वेळार लायव्ह तुमकां पळोवंक मेळटा. ह्यो वस्तू त्या काळार घडनासल्यो. वो तो म्हणटलो त्या काळार आयज आमी रावता तसलीं घरां नासलीं. आमचीं भुरगीं ते भशेन न्हेसून आसलीं. आमचीं भुरगीं ते तसलें जेवण तांकां नासलें. आयज वेगळेंच आसा. पूण बाबड्यो हें सगलें जायते बदलाव तो पळयतलो. त्या काळार तितले दोतोर नर्सी लागीं नासलीं. हॉस्पिटलां डिस्पेन्सरीज लागीं नासल्यो. आयज काल हॉस्पिटलां डिस्पेन्सरीज लागीं आसा. बाबड्यो हें सगलें बदलाव तो पळयतलो. पूण एक बदलूंक ना. तें म्हळ्यार आदीं लोक दुयेंत पडटालो. आदीं लोक कश्टवतालो. आदीं लोक मरतालो. आयजूय कश्टवता. आयजूय दुयेंत पडटा आनी आयजूय मरता. हो प्रश्न ताच्या मनांत येतलो आनी हें आजून घडटा. आनी असलोच प्रश्न आयच्या पयल्या वाचपान जोब ताच्याय मनांत येता. हे कश्ट कित्याक? हें मरण कित्याक? हें नश्ट कित्याक? जोबाची आमी स्तर जाणा. जोब एक गिरेस्त मनीस. ताका ताचे 7 चेडे आनी 3 चेडवां हीं आसलीं.
कितलेच ताचे गोरवां तो एक सात्वीक ऑनेस्ट मनीस तरी आसतना ताचेर कश्ट येता ताका समजना आनी कश्ट येता तेन्ना ताच्या आंगाक कोण फुट्टा ताचे इश्ट येता ताका निराशे करून ते वावुरता देवाचेर शीण कर अशें म्हणटा पूण जोब शीण करिना जोब म्हणटा देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं हो प्रश्न तसोच उरता कश्ट त्रास बाबडी तो हो प्रश्न आमकांय जेन्ना आमी दुयेंत पडटा तेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट येता तेन्ना सगळें बरें चलता तेन्ना अकस्मात मरण भितर चलता तेन्ना हें देव कित्याक दिता अशें आमी म्हणटा हे कश्ट मरण देव दिता काय कश्ट देव दिना कांय फावटी कांय वस्तू बाबडीन आमी मागोनूय घेता देखीक आमी पळयता पावस पडना तेन्ना झाडां तर आमी कातरल्या जाल्यार म्हणटा पावस येना पावस देवान बंद करूंक ना आमीच तर मागून घेतला म्हणून अशें जाल्यार जायती दुयेंसांय आसा पूण एक सिद्ध जाता म्हणटा तें असल्या कश्टांतल्यान आनी दुखांतल्यान कांय फावटी मनीस देवाक मदीक लागीं सरता आमी जाणा फाटल्या दिसांनी पॅन्डेमीक जाला तेन्ना कितल्या लोकांनी एकामेका सयत पावलीं आसले नासले तातूंतले वांटून जेवलीं दुसऱ्याक उदार मनान वांटलें कांय फावटी दुसऱ्याक आसरो दिलो जायते बरें पडयलें कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान देवाक लागीं सरलें आयचो उद्गार बावलेलो जो आमी म्हणूंक ना पूण पुस्तकार आसा तो ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो व्हडल्यो घेवन आपणाचेर घेतल्यो ही इजायस प्रवाद्याची उतरां जेजूक लागू जाता ताणें आपणाचेर आमचो पिडा रोग घेतलो म्हणटच देव आमकां दिना वेल्यार देव आमकां त्या त्रासांतले काडूंक वावुरता हें आयिल्लें व्हडलें कित्याक देवाचें मन केन्नाच पयलें सुरवातेक मनशाक वायट करपाचें नासलें आदाम हव्वेच्या पातकाक लागून जायते वायट भितर सरले म्हणटच देवान तें दिवंक ना मनशाक मागून घेतलें अशें जाल्यार बाबूला आयज आमच्या कश्टाक मोत वाचा एक क्रिस्ती मनीस कश्ट कसले नदरेन पळयता एक अक्रिस्ती मनीस कसले नदरेन पळयता हांव आनी तूं क्रिस्तांव जाल्यार आमची नदर ह्या कश्टाक वेगळी जावंक गरज आनी वेगळी म्हणटा तेन्ना कश्टाक घडी आमचो जबाब मेळना जायत कित्याक म्हजें दुयेंस आयलां तें समजना जायत पूण एक सिद्ध जाता तें ह्या कश्टांतल्यान क्रिस्ती मनान म्हज्या हे कश्ट कोणाक तरी भेटूं येता जायत कडेन तरणाटी वायट दशेंत पावल्या तांचे पासत हांव भेटयता जायत कडेन हॉस्पिटलांत कोण कश्टावता तांचे पासत हांव भेटयता जायत कडेन बऱ्या बऱ्या कोण सेवा करता तांचे पासत म्हजे कश्ट भेटयता वो कोणूय वायट भशेन पावला तांचे पासत हांव भेटयता तेन्ना म्हज्या कश्टा वरवीं दुसऱ्याक फायदो जाता ही क्रिस्ती नदरेन आमी हे कश्ट पळोवंक गरज आनी तेन्ना आमच्या कश्टाक पोट आसा जेजू कश्टवलो ताचेर कांट्याचो मुकुट घातलो कोणें तिपी उडयली मस्कऱ्यो केल्यो पूण जेजून ह्या कश्टाक कांय फावटी ताचे लागीं सोंसूंक जायना तेन्ना बापा लागीं मागणें केलें बापा जाता जाल्यार हें पात्र म्हजें सगळें पयस कर पूण रोखडेंच कितें म्हणलें न्हय म्हजी कशी तुजी खुशी जावं दी म्हणटच बाबडी जावं कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान देवाची खुशी आमी सोदूंक गरज हाचें दुसरें वाचप आमकां सांगता भाग्यान पावलेचें तो म्हणटा शुभ वर्तमान परगटूंक हो एक म्हाका कायदो आनी ह्या शुभ वर्तमाना खातीर हांव सोपट्याक सगट जावं पडटा हांवें ह्या शुभ वर्तमानाक पासून सगळें केलें आमी जाणा भाग्यान पावलेचें जिवीत कितें आसलें आनी सोडून तो कितें जालो पळय म्हणटच ह्या शुभ वर्तमाना खातीर ताणें सोपट्याक सगट जालो अशें म्हणटा जाल्यार आमच्या कश्टांतल्यान बाबडे हांव व्हड तें सोदून काडूंक गरज फकत पीर घेवंकूच न्हय
म्हाका हें जाता म्हाका तें जाता हांव म्हजे कश्ट देवाक भेटयता आनी कश्टांतल्यान सोंसता. म्हणटच बाबडीन थोडीं जाणां अशेंय म्हणटा म्हजे कश्ट देवान धाडल्यानूय हांवें ती वखदां कित्याक घेतलें वखदांय सोडून दिलें. हेंवूय मन सारकें न्हय. दोतोर नर्सी तर आमकां वखद दिता तांकां कितें आनी कोणें दिलें? देवानूच दिलें. म्हणटच देवानूच तांकां आमचो उपयोग करूंक दिला. ती सांगता तें मानून घेवनच. पूण तेच बरोबर कश्टांतल्यान देवाक लागींच सरोंक हें उदीक गरजेचें. देवान तर आमचें सगळें बरेंपण केलां जाल्यार हें उदार मनाक आमचें बरेंपण दुसऱ्याक दिवन गरज. देवान तर म्हाका पिकोवणी दिल्या ती फुकत म्हाकाच धरूंक न्हय. हाच्या शिव वर्तमानांत पयलीं पेद्रूची सासू बरी ना म्हूण जेजू खबर दिता आनी तिका बरी केल्या उपरांत तुवें कशें रावता. तो लागींच सरलो आनी ती तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली म्हणल्यार तिका बरी केली. आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती तांचो परमोस करूंक लागली. ती तांचो परमोस करूंक लागली. ती बरी जाल्या पूण थंयच रावंक ना. आपणाचें कितें करूंक जाता तें ती करून गेली. बाबडे जायते कोणी आपली हिलींग सर्विसाक येता. हांगा थंय देवा लागीं आमची पेकोवणी मागता. पूण बरेंपण जातोच हांव विसरता. वो दुसऱ्याक जेन्ना व्हडलेकेर आसा तेन्ना आदार दिवंक म्हजी जबाबदारी हांव विसरता. ती तांचो परमोस करूंक लागली. म्हणटच आयची कसलेय तर कश्ट आमच्या जिवितांत आसा तें मनांत धरुया. कश्ट देवान आमकां दिल्या कश्टांतल्यान आमी जैत जातलेच. कित्याक आमचें जिवीत मरणाक सोंपना. आमचे कश्ट कोणाकूय तरी भेटोवंक पावुया. जायत कडेन जाणटे पिरायेक लागून जायत कडेन कसली दुयेंसां आसा जाल्यार आमचे कश्ट दुसऱ्या खातीर भेटोवया. दुसऱ्याचे कश्ट आमच्या वयर सुबेज आसा तांचे उणें करून मागुया. दुसरे सदर बावडलो जेजू न्हयच फकत शिकयतालो पेकोवणी दितालो पूण जेजू मागणी करतालो. सकाळीं उठून तो एकसुऱ्या जाग्यार गेलो मागणें करूंक आनी मागणें करता तेन्ना ताणें थोडो वेळ आपल्या पासून घेतलो. आयज काल संवसारांत इतली उसामोडाय कोण कोणाक वेळ ना आनी थोडे कडेन आपणाकूच आपणाक दिवंक वेळ ना. आमी पळयता घरा कडेन थोडे पावटी लायट तर गेली आमचो मोबायल तर चार्ज ना टीव्ही चलना कितें करचें तें थोड्यांक कळना. केन्ना लायट येतली काय पळयता. कित्याक हें सायलन्स ताचो मोड तर नको. हें सायलन्स मानून घेवंक जायना. सगळींच उचामोडाय जाय. कितें तरी आयकूंक जाय कितें तरी वाचूंक जाय कोणा लागीं तरी उलोवंक जाय. कितें ओगेपणान थोडो वेळ आपणाकूच दिवप हें समाजान ना. आनी आयज काल जायते मनशास्त्र सायकोलॉजी आमकां सांगता चडशीं दुयेंसां मनाची. कित्याक कोणा लागीं उलोवपाक वेळ ना आनी दुसऱ्याक तुजें आयकोपाक वेळ ना. एकसुरो वेळार एकसुरे सुवातेर जेजू गेलो आनी हे मनाची शांती देवा सोशी ताणें हो एकवट केलो. बाबा आयज कितलीं दुयेंसां आसा जीं मनाची आसा आनी ताका आमी वखदां घेता. वखदां घेवंक जाय पूण तीच बरोबर ही वखदां उणी जातली आसली जरी तर आमी आमकांच हो वेळ दिलो जाल्यार. आयज जेजू मागणें करूंक गेलो हो वेळ एकसूरपणान एकसुरी आमी रावप एकसूरपणान म्हणना पूण एकसुरी रावप देवाक आनी आमचे मदें हो संबंद दॅट कनेक्टिविटी आमी म्हणटा हें करूंक गरजेचें. जेन्ना आमचो मोबायल चार्ज ना तेन्ना आमी चार्ज करूंक लायता. आमच्या जिवितांत जायतें घडटा आनी पर्सनली आमचें जिवीत देवाच्या जिवितांतल्यान चार्ज जावपाक एके भाशेन थोडो वेळ देवा सुशील ओगेपणान सारूंक गरज. खंयचो वेळ जायत कडेन न्हिदूंक वेता तेन्ना एक 3 मिनटां आमी ओगेपणान सारता. 1 मिनीट देवाक घेवन वाचूंक 1 मिनीट आमी कितें चुकलें जाल्यार सायब आमकां बोगूस म्हणून मागून आनी 3रो मिनीट घडये फाल्यांचो दीस येवन जो आसा पळय तो आमकां बरो दी म्हणून मागून. असली ल्हान धाकटी एक्सरसायज करुया. थोडो वेळ 3 मिनटां तरी आमचेच पासून सारूंक पावले. तेन्ना जेजून मागणें केलें बापाक लागीं सरलो आमी तशेंच जालें. आपली थोड्यो वस्तू आमी जाणा हांवें फकत फुडें उगडास केला जाय. म्हणटच हो फोड कसो आयच्या ह्या मिसाचो हे 3 मिनीट तरी आमी ओगेपणान आयज सारुया ह्या सुमारान सारुया आनी देवाक दिन वाचून चुकीचे बोगसणे मागून आनी
फुडलो दीस येता तो देवाचेरच पातळीत जालो हे भाशेन आमचें मोल जावन सोत मानता देवा सत्पदा स्वर्गरात विचार सारा जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोन्या तो पयलो समोलो आमकां समोलो ओसारा कोससे तका सासलो नमेला ताकानी केलो नमेला केलो सेसा मेला सरकार सरकार आमची मागणी देवा मुखार दवरतना आमी ती पुर्ती जाल्यार फावो करून मागूया. आमचो पायप सायब निस्प सायब यादनीक तशेंच मोटवाशी आपल्या आपोवण्या वरवीं क्रिस्ती बोजेचो वावर वाडो जबाबदारी वागोवतात. तांच्या वावरान तांकां आडखळी येता तेन्ना पवित्र आत्म्याचे आदार तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां वेळ आयकूंक घे. आमचो सरकारी वडिलांनी आपली जुट्टी चलयतना आपली खरी जबाबदारी आपले पोरचे सगळे कितें ती वळखून घेवंक समेस्तान फावो जातल्यो सवलती मेळून दिवंक आनी अदीक करून ह्या संकश्टाच्या वेळार गरजेवंतांच्या आदाराक पावून वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां वेळ आयकूंक घे. भुरग्यांक मुलावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबांतूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूची वळखी बरोबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां वेळ आयकूंक घे. देव संदेशकारांक तशींच शाळेंत शिकयतलीं शिक्षकांक आपखुशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. क्रिस्ती धोर शिकोवण्याच्या केंद्रान फावो जाल्ल्या तरेकवार उपायां वरवीं तांणी जेजूची वळख मोगान भुरग्यांक दिवंक आनी वर्गांत तशेंच वर्गा भायर आपल्या जिविताची चालींतल्यान जेजूक कवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां वेळ आयकूंक घे. आयज आमी रोम क्रांतीक जेजूचे वळखीचो दीस आमच्या गोंयांत समोरता. क्रिस्ती धोर शिकोवणेचें केंद्र समेस्तांच्या भावार्थाची आकारणी करून आनी जेजूचे वळखीन भुरग्यांक वाडोवंक वेगवेगळ्या उपायां वरवीं बारीन वावुरतात. केंद्रांत वावुरतल्यांक आनी तशेंच हो बरो वावर फुडें व्हरून तांकां आदार सहकार दितल्यांक कुर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां वेळ आयकूंक घे. भोसडीचे बाबा आमची जबाबदारी ओळखून घेवन आमच्या कार्यांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान तुका कवायकी दिवंक आमकां तूं करपारी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बेटोटे वेळार घेवया. C38 पेज 44. C38.
भशेन तुमचे बलिदान सर्व विधात बापाक मानतात असले जावन माता प्रार्थना मोगळ बापा आमच्या रुचणारा पावलो आमी आनी नाका सर्व बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां आमी ते परी आमच्या उत्सव कुडीच्या पोसणान तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचे पोसण जावन दी आनी मागता तुज्या पुता जेजूची नामी सर्वेस्पोर तुमची सव्यास आमची काळजां उबारल्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक विश्वासूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवीदार आनी शास्त्राच्या देवा सर्व काळ्याक सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारां खातीर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी कृपा आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसून विचारी ताणें उबो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परीचे म्हणतात तो आसतना काळज घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्याने सासणेक कराराचे रगत पातकाचे बोक्षणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासाक करा तिसरो उदक दिवन आवडताचो गुट परतुया तुझ्या पुरसाक पुनर्जीवन पडावो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे ग्रास करता आनी जिविताचो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या वास मेसा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलिपनेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान घडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून गेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर क्रीत वचनान उगडास करता आयज सोपून गेल्ल्या खातीर कसो
ताच्या आत्म्याची कातरत कर. ताका आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरसुणीत मुखार मोड पडून फावो कर. हांव सोमेस्ताची दया करून आमी मागता. अखबार मारी देवाची मागीर सांगाती भगिन धरून तुका चड काडुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां आवडलो दी. तांच्या सदांचा तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उदार. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सब पदवीदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वंदनाच्या आज्ञान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या सर्वेस्परासर वायटांतल्या आमकां निवार पुण्या जिवितांत संस्कारांनी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी वरवशरात रेखता. तर आमकां तुजे उदारकार कृतीन सर्व पातकांतली सुटय सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र विचार भावार्थाचे दिश्टी घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभाग. Chris Prasada Kala, Ethiopia, D43, page 71, D43.
प्रार्थया देवा आमच्या बाबा एका उन्यात आनी एका हसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजूस हांवें आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफोड कर होच जावन आमचो संतोश ह्या मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं सर परिदादेर बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां